दीस मंगळार, जुलैची 28 तारीख 2026. पहिले वाचप. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 14 वळ 17 तावन 22 पर्यंत. देखून तांकां हें उतर सांग. म्हज्या दोळ्यांतलीं दुकां दीस आनी रात थांबनासतना वाळूं, कित्याक म्हजे परजेचे अंकवार धुवेचेर एक व्हड विघ्न आयलां. तिका एक मारेकार घाई जाला. शेतांत हांव वचून जाल्यार तलवारीन मेल्ले मनीस थंय पडलेले आसात. शहरांत हांव वचन जाल्यार लोक थंय भुकेन वळवळटा. प्रवादी आनी याजक पर्यंत आपूण कितें करतात तें कळीत नासता गांवांत भोंवतात. तुवें जुदाक सारकोसो पयस केला गाय? तुज्या आत्म्याक सियोनाचो कांटाळो येता गाय? तुवें आमकां कित्याक इतलो व्हड मार दिलोय आनी आमी बरीं जावचो भरवसो ना जायसो केलोय? आमी शांती आशेतांव, पूण बरें कांयच येना. बरीं जावचो वेळ आशेतांव, पूण येता थरथरो. सर्वेस्परा, आमचें खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजांचे गुन्यांव आमी वळखून घेतांव, कित्याक आमी तुजे विरोध पातक केलें. तुज्या नांवा खातीर आमकां सांडिनाका. तुजे महिमेच्या सिंहासनाक अपमान करिनाका. तुवें आमचे कडेन केल्ल्या कराराचो उगडास कर, तो मोडिनाका. राष्ट्रांच्या मुर्ती मदलीं खंयचीय पावस धाडूंक शकता, वा मळब आपशेंच पावसाची वर घालूंक शकता? सर्वेस्परा, आमच्या देवा, तूं एकलोसो हें करताय न्ही? आमी तुजेर विश्वास दवरतांव, कित्याक तूं एकलोसो हें सगळें करताय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 79, 8, 9, 11 आनी 13. श्लोक. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवाळ, सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार थापिनाका. वेगीं वेगीं तुजी कणवळाय आमकां भेटोवंक दी. आमी पळय बुजवणे विणे आसांव. श्लोक. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार, सर्वेस्परा. पाव आमकां देवा आमच्या सडवणदारा. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत दी आमकां आदार. तुज्या नांवाक सरी जावन आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां निवार. श्लोक. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार, सर्वेस्परा. कैद्यांचें रुदान पावूं म्हजे मुखार. मरणाचें फर्माण जाल्ल्यांक तुजे व्हडे पदवेन निवार. पूण आमी तुजी परजा, तुज्या सरोवाच्यो शेळयो. सदांकाल तुजी स्तुती करतले हांव. आमचे संततेचे संततेक तुजी महत्कार्यां वर्णित वेतले हांव. श्लोक. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार, सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. बी जावन आसा देवाचें उतर. वोंपी तोस्सो क्रिस्त. जाका तो मेळटा तो सासणाक बाळटा. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 13 वळ 36 तावन 43 पर्यंत. त्यावेळी लोकांक धाडटस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताचे शिस ताचे सरशी येवन शेतांतल्या नेराची वोपार आमकां सोडोवंक सांग म्हणून विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी वोमता तो मनशापूत. शेत म्हळ्यार हो संवसार. बरें बी म्हळ्यार राज्याचीं भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर वंपलो दुस्मान देंवसार. लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवंतलेस देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात, तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातकाक वडतल्या सगटांक आनी खोटेपण आदरतल्या समेस्तांक एकठांय करतले
आनी उज्याच्या आगटांत उडयतले. धवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राज्यान सुर्याबरी परसळटले. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. नियाळ. मनशापूत स्वामी जेजू क्रिस्त बरें बी ओंपून आसा. ह्या संवसारी शेतांत ताचें उतर आयकून देवाच्या राज्याची भुरगीं जाल्ले जायते आसात. संतोशाच्या बऱ्या मदें खोटेय ह्या संवसारांत आसात. सैतानाक न्हीद येना. तो ताचें काम दीस आनी रात खळमीत नासता करताच आसा. भुमी वैकुंठांत सर्पाच्या घातातावन प्रारंभ जावन आजून सैतानाचें काम अखेर जावना. देवाच्या राज्याची भुरगीं सोम्यासो वावर ताचें मिसांव मुंदरसून व्हरूंक हर प्रयत्न करता. सैतान केदळा पडाव जायत म्हणलें सवाल आमकां धोसता. आसा एक दीस हर एकल्याक तांच्या करण्या प्रमाणें इनाम मेळचो. सैतानाचीं कारबारां सासणाक आसची नात. बरेंपण केल्ल्यांक तशेंच खोटेपणां धरतल्यांक तांचे विचवणे प्रमाणें फारीकपण मेळटलें. तशेंच आमकां देवान शिक्षा दिवची वा देवान आमकां कश्ट दिवचे न्ही. आमचे पाड करण्यो, आमचीं खोटेपणू, आमचीं पातकां हांचें प्रतिफळ, आमच्या पातकांचे कॉन्सिक्वन्सीस आमकां मेळचे.